फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल या वर्सा आम्ही 7, 8, 9 SCPD ग्राउंडाचेर व्हेजिटेबल मार्केटाच्या बाजू जो SCPD ग्राउंड आसा थंय आमी करपाचें ठरयलां. वर्सान वर्स हो कार्यक्रम आमी एक्चुअली BPS ग्राउंडाचेर फुडोवन हाडटाले, पूण कांय वर्सां लोकांचे एक उलो आशिल्लो की पार्किंग मेळना, कंजेशन जाता, तर तुमी खंय तरी भायर वचून तो मोठ्या जाग्यार करचो. सो आमी एक 2-3 जागे पळयले, तातूंत भितर SCPD ग्राउंड आमकां सोयीस्कर दिसलो. सो त्या प्रमाणे 7, 8, 9 ह्या दिसा आमी SCPD ग्राउंडाचेर हो फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल आयोजीत केला. सदां भशेन कार्यक्रमाची वळेरी अशी आसतली की आमी पयले दीस जे इनॉग्रल फंक्शन आसतलें, दुसरे दीस आमी ह्या वर्साक फेलिसिटेशन कार्यक्रम दुसरे दीस दवरला, जो आमचो आयतारच आसतालो, आनी तिसरे दीस आमचो सकाळीं सांजवेळो कार्यक्रम सांगात जातली. आनी एक उलो तुमच्या मुखार मारता की वर्सान वर्स जसो कार्यक्रम ऑर्गनायज्ड बाय सारस्वत आसलो जाल्यार हो खुलो आसा. एनीबडी कॅन कम, एनी कास्ट रिलिजन, ताका बंधन कांय ना. दे कॅन कम वॉच द प्रोग्राम्स, जेवणाचो आस्वाद घेवचो. फक्त पार्टिसिपेशन तितलें आसा तें आमचें रिस्ट्रिक्टेड टू सारस्वत समाजाचें आसा. नमस्कार सगळ्यांक येवकार हांगा जमिल्ले. जशें आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी सांगलां की 7, 8, 9 आमचो अन्न आनी सांस्कृतीक महोत्सव SPD ग्राउंडाचेर जातलो. ही दर वर्साची आमची एक कार्यक्रमाची एक रुपरेशा आसता. चडशी आमी तीच फॉलो करता, पण हातूंत भितर आमी हे फावटी फेरफार केला म्हणटा तो सिनियर सिटीजनाक जंय खंय आमकां शक्य जाता तांकां आमी एक कॅटेगरी निर्माण केल्या. की तांचो एक आमकां एक अवर्जून एक रिक्वेस्ट आसतालो की आमी वी कॅनॉट कम्पीट किंवा आमच्यान भुरग्यां बरोबर कम्पीट करूंक जायना. सो आमी जाता तितलो तांकां वाव मेळचो म्हणून एक सिनियर सिटीजनाचे प्रत्येक ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां स्लॉट मेळटा ते आमी तांकां इन्क्लूड केले.